नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल नारळकरांचे होकार. खबरो विस्तारान. सेक्स्टॉर्शनाचो व्हिडिओ मॉफ केलो जाल्यार आमदारान पयशे कितें दिले? प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चवकशी करची. आमदार बळी काय क्रायमाक पार्टनर ताची खंय चवकशी जाय? प्रकरणात ट्रॅप जाल्लो तो खंय ऑर्डणाचो आमदार? थंयचो आदलो आमदार ग्लेन प्रकरणान लावन धरला. आमदारान खंय राजिनामो दिवचो? हो हाल्दोनचो आमदार हेजो पुतलो केल्लो आसा. तेणें सारके आमकां लो जे घातले आसा. तेणें ईच एंड एवरी जनता एवरी कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कित्याक लो जे घाल्लो आसा. ताणें एक तो व्हिडिओ तो व्हायरल जाल्लो आसा. ते म्हणटा इट्स नॉट एन ऑथेंटीक व्हायरल, पूण ताजो सारको फोटो आसा. सगळ्यांक आमी घेवन आमी कामां केल्लीं आसा. जावं विकास जावं सोशियल वेलफेअर आनी दोंगर आमी सांबाळले आसा, शेतां सांबाळले. पूण आयज आपूण म्हणटा इट्स मॉफ. मॉफ म्हणजे कितें? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मॉफ जावंक शकना. इट्स अ जेन्युन थिंग which is on record, genuine. कितें केला पळय तें सारकें दाखोवन दिता. ताजे तो बदनाम करून घेता, पक्षाचे बदनाम करता भारतीय जनता पार्टी. पूण आयज दाखोवन दिले ताणें. हाजे कडेन कांयच जाणा. कित्याक ही सगळी नाकाल्ली ते लोचे घातले आमकां. हे नाकाल्ली भानगडी करता, पयशे करपाचे करता, सगळे करून दवरून त्या खातीर आयज आमच्या मतदारसंघात कांयच डेव्हलपमेंट जायना. दिस मॅन हॅज टू रिझाइन. वेदर दीस विक्टीम इज एन अक्यूज or whether is a partner in crime or म्हाका धमकी दिल्या हांव कितें काडून पयशे दितलो आनी कोण तरी हांगा कोण पयशे दितलो यू कॅन कंप्लेन वेज द क्रायम ब्रांच or whichever or let the government appoint a high court because the Congress always says no they want to appoint a high court retired judge and investigate and let them check the accounts of the accused and of the victim alleged over they say. ह्या केशीत अटक केल्ल्या कुकेश रावताच्या जामीन अर्जाचेर फाल्यां म्हापसात JMFC कोर्टात सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोमारा मडकय नवदुर्गेच्या देवळांत पुजारी आणि गांवकारांचे पेटले. देवळांतल्या भटाक खंय बडयलो. भाविकांनी दिल्ले नाल तांदूळ हेर गजाली लोकांनी हिसकावन घेवचो यत्न केलो. पुजारी म्हणटा वात मुर्ते पुरता मर्यादीत ना. आमचे उत्पन्न पावता. पोन्नी मुर्ती गेल्यार उत्पन्नूय वतले म्हूण खंय पुजारी मुर्ते वटेन. गांवकारांचो दावो वात पेटलो. प्रकरण पुलिशेंत. सोमारा सकाळी मडकय नवदुर्गा देवळाच्या वाठारांत बरोच बोवाळ जालो. गांवकार आनी पुजाऱ्यां मदीं बरेंच पेटलें. कांय गांवकारांनी पुजाऱ्याक मारबडय लेगीत केली. देवीक येता त्या भाविकांनी दिल्ले नाल तांदूळ आनी हेर गजाली लोकांनी हिसकावन घेवपाचो यत्न केला. हो वाद मुर्तेपुरतो मर्यादीत उरूंक ना. आमच्या उत्पन्ना मेरेन पावला अशें पुजारी म्हणटात. काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. पूण आमी तांकां तें व्हरपाक दिलें ना. आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला. आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. पोरणी मुर्ती गेल्यार उत्पन्नय वतलें म्हूण पुजारी मुर्ते वटेन असो गांवकारांचो आरोप. बट हे सेवा करूंक आसता काय ते मालकी हक्क दाखोवपाक आसता? खंयच्या देवळांनी आसा मालकी हक्क? तांकां सेवा करपाक आपयले आसता, सेवा करूंक हे केले आसता. देवीची ना मा देवीचे हक्क गाजोवप ना. सगळ्यांची देवी आसा ही, सगळ्या बहुजनांची देवी. आमी गेल्ले म्हणटा ते मुर्ती खातीर गेल्ले म्हणून बरोबर आसा. मुर्ती खातीर गेल्ले तुमकां मुर्ती काडटली म्हणून मागीर तुमची येणावळ वयतली म्हणून तुमी हे केल्ले. तुमी फक्त येणावळी खातीर गेल्ले 10 जाणांच्या मागीर तुमी मनानसून देवी जाय म्हणून वचोन आशिल्ले. वाद बरोच वाडिल्ल्यान गांवकार आनी पुजाऱ्यांनी प्रकरण पुलिशेंत व्हेलां. वटी भरपाक आयिल्ल्या बायलांक धक्काबुक्की केल्ल्याच्या आरोपा खाला गांवकारांनी तिगा पुजाऱ्यां आड कागाळ नोंद केल्या. जाल्यार मारहाण केल्ल्याचो दावो करीत गांवांतल्या कांय तरणाट्या आड पुजाऱ्यांनी कागाळ दिल्या. आमी आतां कंप्लेन दिल्ली आसा की तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. म्हजोच एक भाव विभव वैसास म्हणून कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो. ताजेर थापट मारलें, फाटीर मुठी मारल्यो. आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला. आतां आमी पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
भाटले म्हणजे राम मंदिरा कुशीक एका गेस्ट हाऊसाच्या लागसार जॉन नावाच्या कामगाराचो सुरी हल्लो करून खून केलो. पणजे पुलिसांनी 2 वरां भितर दुबावीत अरविंद तिवारीक धरलो. सोमारा राती 8:30 वरांचेर घडणूक घडल्या. दोगूय कामगार जेवणा वयल्यान खंय वाद जाल्लो. पणजे पुलीस फुडली चवकशी करता. Panji police has cracked Bhatlem laborer murder case and has arrested the accused, namely Arvind Tiwari. According to Panji police, accused Arvind Tiwari and the victim John were working as laborer in a construction site at Bhatlem, and over the issue of sharing food, both had a fight, and the accused Arvind Tiwari slashed the neck of victim John with a sharp weapon and then left from the spot. Police found a CCTV footage, and on the basis of that CCTV footage, police identified the accused and he was arrested near the Yog Setu within few hours. Further investigation in this matter is going on. Mukesh Kumar for Prudent. सडयेशिवले 3 माडाकडेन एका भाड्याच्या घरात सिलिंडराचो स्फोट जाला. रामा दुलारी आणि घरकान सुमन दुलारी दोगांय हुलपल्यात म्हूण माहिती मेळटा. दोगांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. काल राती 3 माड हांगासर एक रेंटाच्या घरान एक सिलिंडर ब्लास्ट जाल्लो आसा. आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ह्या रेंटाच्या घरान राम धुरी आनी सुमन धुरी ही रावताली. ही कपल जो तांचो धाकटो LPG सिलिंडर आसलो तो लिकेज आसलो आनी थंय मायनर स्फोट जाल्लो आसा. ह्या स्फोटान तांकां दोगांक इंजरी जाल्ली आसा. थंयच्या लोकांनी हांकां सोमतेच म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिफर केलें आनी थंय बारीकशी हें करून थंयच्या हॉस्पिटलान डॉक्टरांनी एका सोमतेच जीएमसीन रिफर केल्लें आसा. आतां तेंचे जीएमसीन उपचार चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. अंजुना पर्यटकांक वांगडा गैरवागपी 3 ट्रॅफिक पुलिसांक खात्यान निलंबीत केल्यात. सहाय्यक उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबला सयत एका कॉन्स्टेबलाक घरा धाडला. ट्रॅफिक एसपीन ही ऑर्डर काडल्या. Traffic police officers are often accused of misbehaving with the tourist, and now one ASI, one head constable and a constable are suspended for misbehaving with the tourist. All 3 traffic police officers were attached to Anjuna traffic cell. Now they have been suspended because they misbehaved with the tourist. It is the second incident in last couple of weeks in which the tourist police officers are accused of misbehaving and harassing the tourist. Earlier, 3 traffic police officers were transferred for the similar reason. Mukesh Kumar for Prudent. मोपा विमानतळ सुरू जाल्यार दाबोळे देवपी प्रवाशांचो आंकडो पडलो. 2023-24 दाबोळे देवपी सुमार 1 लाख मायज ट्युरिस्ट मोपा देवल्यात. नागरी उड्डाण खात्याचो डाटा सांगता. गोंयांत दुसरो विमानतळ सुरू केले खंय गोंयचे देवपी ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडलो. ट्युरिस्ट वाडोवंक कितें उपाय येवजण केल्या काय म्हणून खासदार सदानंद शेट तानावडेन प्रस्न घाल्लो. विमानाच्या प्रवाशांचो डाटा मंत्रालयान दिला. गोंयांत येवपी पर्यटन वाडोवंक कितें उपाय येवजण काडल्या काय म्हणून खासदार सदानंद शेट तानावडेन संसदेत नागरी उड्डाण मंत्रालयाक प्रस्न विचारिल्लो. मंत्रालयांत 2 विमानतळांचो डाटा दिवन जाप दिल्या. डाटा मेळटा ते प्रमाण 2022 मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत दाबोळे विमानतळार वाडपाक जाय आशिल्ले विदेशी पर्यटकांचो आंकडो मोपा डायवर्ट जाला. डाटा पळयात. डाटा सांगता ते प्रमाण 2023-24 गोंयांत दाबोळे विमानतळाचेर 4,27,000 मायज आंतरराष्ट्रीय ट्युरिस्ट देविल्ले. जाल्यार मोपा 1,15,000 मायज ट्युरिस्ट. 2023-24 दाबोळे 64,45,000 मायज प्रवासी देवल्यात. जाल्यार मोपा 42,90,000 मायज प्रवासी देवल्यात म्हणून माहिती मेळटा. 2023-24 दाबोळे वट्ट 68,72,000 प्रवासी उतरल्यात. जाल्यार मोपा 44,06,000 मायज प्रवासी उतरल्यात.
गोयचे पर्यटन वाडोवंक खंय दोनूय विमानतळ म्हत्वाचे. 2023-24 देश विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचो आंकडो मोपा परस दाबोळी विमानतळाचेर चड म्हूण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जाप. डाटा पळयल्यार कोविड काळांत 39,000 आयिल्लो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो 2022 4,60,000 मेरेन गेल्लो. 2022 मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळेचो आंकडो परत पडलो. 2023 4,27,000 पावलो. सुमार 1 लाख मायज विदेशी पर्यटक मोपा विमानतळार देविल्ले. मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत 2023-24 दाबोळे देवपी सुमार 1 लाख मायज टुरिस्ट मोपा देवल्यात. मजगती दोनूय विमानतळांचो अंदूचो डाटा पळयल्यार गोंयांत येवपी प्रवाशांचो आंकडो 1 कोटी मायज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचे वेंचणुकेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल बहुमतान जिखले. कार्यकारी मंडळाच्या सगळ्या पदाचेर सगळे उमेदवार जिखल्यात. विनय राऊत विद्यार्थी मंडळाचो अध्यक्ष जाल्यार अंशुल सिनारी सचिव. नमस्कार, माझे नाव विनय राऊत. हांव गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन म्हणून निवडून आयला. हांव सगळ्या गोंयभरच्या युवाराक मना पासून धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी परत एकदा आमचे पॅनल आसा ते क्लीन स्वीप करून निवडून हाडलेले आसा. आणि हेचो मॅसेज एकूच आहा की गोंयभरान अभावी बी एकूच अशी संघटना आसा जेचेर सगळ्या भुरग्यांचो विश्वास आसा. आणि हांव तुमकां आव्हान दिता की सगळे आमी स्टुडंटाचे इश्यूज आसतले जे कितें तांकां प्रॉब्लम्स फेस जाता ते आमी प्रायोरिटी बेसिसार सॉल्व करतले. लास्ट इयर सुद्दां जे आमचे कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी समस्या शोधो यात्रा जावं आनी वेगवेगळे एक्टिविटीज घेवन भुरग्यांच्या म्हणजे सामके जे इश्यूज आसा तेजे रूट कॉज आयडेंटिफाय करून सॉल्व केलेले आसा. आणि अंदू सुद्दां आमी तेच करतले. आणि युनिव्हर्सिटीचे सगळे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्या आमी कन्सिडरेशनान घेवन एक युनिव्हर्सिटीची रँकिंग आसा ती इम्प्रूव करतले. आणि इतलेच उलयता. नमस्कार, माझे नाव अंशुल संदीप सिनारी. हांव GUSC सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. तर ह्या इलेक्शनान जितल्यांनी आमकां हातभार लायलो, आमची मदत केली, तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. स्पेशली आमची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद संघटना, तशेंच जे आमकां मतां दिल्यात ते सगळे UR तशेंच UCR ज्यांच्यांनी आमकां फुडें निवडून हाडपाक मदत केल्या. धन्यवाद. जाल्यार ह्या वेचून आयिल्ल्या पॅनलाचो गोंय विद्यापीठ आनी विद्यार्थ्यां खातीर प्लान कितें आसतलो हे विशीं ABVP कोंकणचो सचीव संकल्प फळदेसाय उलयला. हय, गेल्या वर्सा आमी एक मोठी समस्या शोध यात्रा काडलेली. गेल्या वर्सा असेच आमचे कावन्सील निवडून आयिल्ले. तेन्ना आमी प्रत्येक कॉलेजीर वचून त्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक मेळून तांचे इश्यूज कितें आसात ते फायंड आउट केल्ले. त्या इश्यूजाचो फॉलोअप घेवन आमी ते इश्यूज सॉल्व केल्ले. तातूंतले बरेचशे इश्यूज जे आसा थोडे उरिल्ले आसा, इन प्रोसेस आसा, ताचो आमी फॉलोअप घेतले. आनी त्याच बरोबर ह्या वर्साभरान विद्यार्थ्यांक खंयच्याय एग्जामिनेशन रिलेटेड आसतले, रिजल्ट रिलेटेड आसतले, जे कितें विशय निर्माण जातले ताजेर सोल्युशन काडटले. आनी खंय तरी आमकां दिसता की गोवा युनिव्हर्सिटीची रँकिंग जी आसा ती खंय तरी डावन फॉलार चल्लेली आसा. जाल्यार ती खंय तरी परत एकदा कशी वाडोवपाक मेळटली, NEP इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते बऱ्या पद्दतीन कशें करपाक मेळटले हाज्या खातीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो प्रयत्न आसतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गाड्यार वा दुकानांनी खावपाची जिन्नस न्यूजपेपरान गुठलावन दितल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण FDAची संचालक सांगता. कोण मेळत जाल्यार खंय 5,000 मेरेन फायन मारतले. न्यूजपेपरांची शाई खंय आरोग्याक मारक. आमची अवेरनेस चालू आसता थ्रू प्रिंट मिडिया और थ्रू द रेडिओज. तातूंत फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया आसा पळय, ताचे खुबश्यो इनिशिएटिव्स आमी अवेर करतात, लोकां पर्यंत पावयतात. तातूंत एक जी आसा पळय ते फूड जे आसता फूड एनीथींग लायक सामोसा सद्दां भजी तुमी पळयलां आसतले, ते रॅप करतना ते न्यूजपेपरांक रॅप करतात. सो इट इज बॅन्ड बाय FSSAI. ते न्यूजपेपराचे ते इंक आसता पळय तातूंत खुबशे हेवी मेटल्स आसता, सच एज लेड आसता और अदर टॉक्सीक मटेरियल्स ऑल्सो इट कॅन बी देर इन दॅट. तातूंत थॅलेट्स आसपाक शकतात. सो इट इज व्हेरी टॉक्सीक टू द पीपल हू इज कन्झ्युमींग दोज प्रोडक्ट्स वीच आर रॅप्ड इन दॅट न्यूजपेपर्स. सो ताज्या खातीर आमी अवेरनेस करतात. सो पीपल शूड एवॉयड युजींग रॅपिंग the food directly in contact with the newspapers. आणि सेकंडली दुसरें तुमी पळयलां आसतलें द फूड कॅरी करपाक समटायम्स इट कार्डबोर्ड बॉक्सां यूज करतात. हे कार्डबोर्ड बॉक्सां आसतात पळय इट इज मेड अप ऑफ द रिसायकल्ड पेपर. So which is also again it is toxic. It can even cause cancer. It can cause some stomach upsets. So the people should avoid using this newspapers and the cardboard box. नॉईज पोल्युशना विशीं अहमान याचिका हायकोर्टान आयिल्ली.
नेम मोडपी कांय क्लबांचेर कारवाय केल्या म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. मजगतीं नरकासुराक दिवचले पुराय रात म्युझिक चलतलें म्हूण एका न्यूजपेपरान छापून हाडिल्ल्या उपरांत एमिकस क्युरीन प्रकरण हायकोर्टान व्हेलें. शुक्रारा सुनावणी घेतले. Noise pollution matter came up before the High Court today, in which the government pointed out the action which it has taken. As far as 3 establishments are concerned, action has been taken by the government. In respect of 2 establishments, there was a violation or breach of the decibel which was noted by the government, based on which a show cause notice has been issued to 2 establishments by the government. As far as 3rd establishment is concerned, that was running the establishment and music without any permission from the competent authority. As far as that establishment is concerned, the equipments, that is the music instruments of this particular establishment, have been attached by the police. FIR has been lodged and they have been prevented from running or playing any music. As far as other 2 establishments against whom show cause notices are being issued, they have been given 2 days time to file a reply. Upon receipt of their reply, action will be taken against such these 2 establishments. This is what has happened. The matter has been kept by the High Court now on Friday, and there is a latest development that has taken place. The amicus curiae has placed on record certain newspaper items in respect of music violations or noise pollution violation which occurred during Narkasur festival. The allegation is based on one newspaper cutting, that is Tarun Bharat. The amicus curiae has placed that report, and copy has been served on us, where he says that music was played throughout the night and it was not stopped at 10 o'clock. And there is a basic complaint about something that happened in Bicholim Taluka. We will take instructions from the concerned officer. So this is what has happened as of today. The matter will be again heard by the High Court on coming Friday. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक आतां मेरेन 10 लाख भाविकांनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कुडीचें दर्शन घेतलां. मिसाक आनी फेरयेक येवपाचो आंकडो ते भायर. झेवियराच्या कुडीचें दर्शन घेवपी AI कॅमेऱ्याचेर नोंद जातात. दर्शनाक येवपी लोकांची नोंद दवरपाक AI टॅक्नॉलॉजीचो वापर केला. सेंट फ्रांसीस झेवियर हाची सेक्रेट रिलीक्साची सद्या एक्सपोजिशन चालू आसा आनी देशाभरांतल्यान आख्ख्या जगांतल्यान लोक हांगासर हे सेक्रेट रिलीक्स पळोवपाक येतात आनी तशेंच मासाकूय बी येतात. सरकारान ऑलमोस्ट 349 सुमार कॅमेराज बसयल्ले आसात आनी एडिशनल ऑलमोस्ट 352 CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसात. खंय कांय जावचें न्ही सेक्युरिटी कन्सर्ना खातीर सगळे कॅमेरा बसयल्ले आसात. तशेंच तितून AI कॅमेरा बीन आसा जेजे वयल्यान लोकांचो कावंट कळटा. जी म्हायती गावता ते हिसपान आतां पर्यंत ऑलमोस्ट 10 लाख येवन हांगसर सेक्रेट रिलीक्स पळोवन गेल्ले आसा. एडिशनली जे लोक मिसाक येतात तशेंच जी फेरी पळोवपाक येतात तेंचो कावंट उरना, बिकॉज जे कॅमेरा लायल्ले स्पेशली जे AI फेस डिटेक्शन करून कॅमेरा लायल्ले आसा ते फक्त जे कोण सेक्रेट रिलीक्स पळोवपाक येता थंय लायल्ले आसा. आनी हे कॅमेरा अशें काम करता की समज कोणूय दिसांतल्यान 4 फावटी विजीट करता जाल्यार ताका दिसाक एकूच कावंट करता आनी समज तो नेक्स्ट डे येता जाल्यार ताका परत कावंट येता. पूण फक्त एक मनशाक एकदांच कावंट करूं शकता, परत ते कावंट करिना. तो कितले फावट कॅमेरा फुडें येवं पूण तो एकदांच कावंट जातलो. अशे कॅमेरा बसयल्ले आसा जेणी हांगसर लोक विजीट करता तेंचो कावंट सद्या तरी गव्हर्मेंट तशी चार्ज दवरता. आनी 6 एडिशनल कॅमेरे AI कॅमेरे बसयल्ले आसा जे स्पेशली कोण चोरपाक येयल्ले आसा तेंचे दवरिल्ले आसा आनी ताका स्पेशल पुलिस दवरिल्ले आसा जे फक्त तेजी नजर दवरता. एडिशनली ऑलमोस्ट 1,500 सुमार पुलीस फोर्स ओपनिंग डे आशिल्लो जो एक्सपोजिशन डे आशिल्लो त्या दिसा एक्सपोजिशनाचो ओपनिंग डे आसले त्या दिसा आशिल्ले. तशेंच फिस्ट आशिल्ले त्या दिसा आशिल्ले आनी तशेंच जे दिसा हॉलिडे आसता विकेंड आसता ते दिसा ऑलमोस्ट 1,500 सुमार पुलीस फोर्स हांगा डिप्लॉय केल्लो आसता स्टुडंटा खातीर. शिरीष कुंकळकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जोडी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.